वेलकम बैक टू वन मोर न्यू व्लॉग। तर कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी, आणि आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी। तर हानी कांयच चड उलय नासतना न्ही आयचो व्हिडिओ कित्या बद्दल आसा कितें आसा हे तुमकां सांगपाची गरज ना अशी म्हाका दिसता, कित्याक की तुमकां थंबनेल आनी टायटल जो आसा पळय तो पळोवन कळत आशिल्लें की आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो कित्याचेर बेज असो आसा। तर हय, जे तुम्ही थंबनेलान वाचला जो टायटलान वाचला पळय ते एकदम खरें आसा। म्हाका म्हाजो यूट्यूबाचो पेमेंट जो आसा पळय फर्स्ट पेमेंट तो रिसीव जाल्लो आसा। तर एक्साइटमेंट लेवल सामकें हांगा आसा। एक्चुअली यूट्यूबाचो पेमेंट जो आसा पळय तो म्हाका ऑलमोस्ट एक 4-5 दीस पयलीं रिसीव जाल्लो, आनी हांवें अशें चिंतलेलें की ना बरो एक दीस बसून सारकोच न्ही तुमचे कडेन इंटरेक्ट करून न्ही म्हाजो यूट्यूब पेमेंट जो आसा पळय तो डिस्क्लोज करतलो की म्हाजो यूट्यूबाचो पेमेंट येयला हें तुमकां हांव सांगतलें अशें म्हणून। बट फाटले खूब दीस जाले गडबड चालूच आशिल्ली आनी बरो म्हाका बसून सारकेंच तुमचे कडेन उलोवन असो व्हिडिओ करपाक मेळत ना। तर आयज म्हटलें चल, आयजूय म्हणून न्ही अशी गडबड आसा तरी म्हटलें चल आयज तुमकां न्ही एक थोडोसो टायम काडून तुमकां हांव सांगतलें की म्हाका न्ही म्हाजो यूट्यूबाचो फर्स्ट पेमेंट जो आसा पळय तो येयल्लो आसा। एक्चुअली न्ही पयलीं अशें डिसायड केल्लें की यूट्यूबाचो पेमेंट थोडोसो येयला, आनी जे कोण यूट्यूबार काम करता तांकां हो पेमेंट हो येताच यूट्यूबांतल्यान। तर हितून आनी डिस्क्लोज करपा सारकें कितें आसा, हय तो सगळ्यांक येता। जे कोण यूट्यूबर आहा तांकां जे टार्गेट आसा ते तेंचे टार्गेट हिट जाले कित्याक पेमेंट हो येताच। तर हितून आनी डिस्क्लोज करपा सारकें कितें आसा अशें म्हणून पयलीं चिंतलें की ना आसूं सोडया म्हणून। मागीर अशें दिसलें की ना जे कोण स्ट्रगलिंग यूट्यूबर्स आसा ज्यांचो तो टार्गेट जो आसा तो आजून हिट जालो ना, सो तेंच्या खातीर एक मोटिवेशन अशें आय थिंक म्हाका अशें दिसलें की एक मोटिवेशन अशें मेळटलें तांकां जे कोण स्ट्रगल करता यूट्यूबार तांकां, म्हणून सांगया अशें म्हाका दिसलें। म्हणून चल म्हटलें चल सांगया अशें म्हणून। तर म्हाजी यूट्यूब जर्नी हांवें कशें स्ट्रगल केलें कशें स्टार्ट केलें हें सगळें कांयच तुमच्या वांगडा डिस्कस करना, कित्याक ऑलरेडी तुमकां खबर आसा की हांवें यूट्यूब केन्ना स्टार्ट केल्लो, कसो स्टार्ट केल्लो, कित्याक लागून स्टार्ट जालो, सगळें तुमकां खबर आसा। सो तें परत आनी रिपीट करना, जस्ट म्हाका तुमकां इतलेंच इन्फॉर्म करपाचें आशिल्लें की म्हाका यूट्यूबांतल्यान म्हजो फर्स्ट पेमेंट जो आसा पळय तो रिसीव जाल्लो आसा एक 4-5 दीस पयलीं। आतां तुमी म्हणटली यूट्यूबांतल्यान पेमेंट येयला, कितले पेमेंट येयला? जे कोण यूट्यूबर आसा तांकां खबर आसा, ऑर जे कोण अशे यूट्यूबरांक फॉलो करता मे बी तांकांय खबर आसतलें की यूट्यूबांतल्यान तुका कितलो पेमेंट येता पळय तो तूं एक्झॅक्ट पेमेंट इन वर्ड्स इन नंबर्स न्ही तूं यूट्यूबाचेर इन अ व्हिडिओ थ्रू तुज्या डिस्क्लोज करपाक शकना। सो ताका लागून तुमकां इतलेंच सांगपाक सोदता की पेमेंट असो पळय भरपूर असो येयला, अशें म्हणना की खूब म्हाका मोठो एमावंट येयलो अशें ना, पण जितलो कितें येयला पळय तितून हांव हॅप्पी आसा, सॅटिस्फाय आसा की हां चल म्हाका म्हाजो यूट्यूबांतलो फर्स्ट पेमेंट येयलो, हितून हांव सॅटिस्फाय आसा। तर सांगपाक म्हटल्यार जितलो मिनिमम पेमेंट यूट्यूबांतल्यान येता पळय तितलो पेमेंट म्हाका येयला। असो कांय मोठो येयलो ना एमावंट, बट स्टील म्हाज्या खातीर खूब व्हडलो। 1 वर्सा पयलीं हांवें चॅनल स्टार्ट केल्लो, 0 सबस्क्रायबरांतल्यान स्टार्ट केल्लें, आनी तितून म्हाजे आतां ऑलमोस्ट 2,500 समज सबस्क्रायबर आसा। म्हाजी यूट्यूब फॅमिली सबस्क्रायबर अशें म्हणना, यूट्यूब फॅमिली जी आसा पळय ती आतां 2,500ची जाल्या। तर 0तल्यान स्टार्ट करून 2,500 सबस्क्रायबर कंप्लीट करप ही कितें ल्हान गोश्ट न्ही। अशें आसता की यूट्यूबान न्ही तूं जेन्ना स्टार्ट करता पळय तूं 0 to 500 सबस्क्रायबर जेन्ना म्हळ्यार जाता पळय तेन्ना मागीर तुका खूब स्ट्रगल करपा पडटा। ते सबस्क्रायबर गेन करपा खातीर न्ही खूब तुका स्ट्रगल करपा पडटा। अशें ना की तुवें सबस्क्रायबर गेन केले म्हणून जालें अशें ना, ते सबस्क्रायबरान तुजे व्हिडिओय बी पळोवपाक जाय। आतां आमी कोणाकय सांगता म्हाजे व्हिडिओ चॅनल आसा सबस्क्रायब करा, म्हाजो चॅनल आसा सबस्क्रायब करा अशें म्हणून आमी कोणाकय सांगता। सो ती सबस्क्रायब करता, तेणी सबस्क्रायब केलो म्हणटकीर काम जालें अशें ना। सो सबस्क्रायब करून तेणी ते व्हिडिओ जे आसता पळय ते बी पळोवपाक जाय। सो तेज्या खातीर न्ही खूब स्ट्रगल करपा पडटा। म्हटल्यार जेन्युअन व्हिवर्स जावं जेन्युअन सबस्क्रायबर जे आसा पळय ते गेन करप न्ही खूब मोठो टास्क आसता। सो 0तल्यान 2,500 सबस्क्रायबर म्हाज्या आतां म्हणल्यार कंप्लीट जाले। यूट्यूबांतल्यान फर्स्ट पेमेंट जो आसा पळय तो आयलो। अशें दिसता की ना कितें तरी हांव करता पळय न्ही यूट्यूबान तें सारकें करता। म्हटल्यार आतां कितें आसता, कामाक वतालें पयलीं लग्ना पयलीं, आतां काम सोडलें। सो रेगुलर मंथली हातीन कितें तरी घयटालें, कितें तरी येतालें। सो ती एक संवय जाल्ली आसा की म्हाजें म्हणून कितें तरी येता आनी हांव तें मोडटा। सो तितून ते म्हाजें इनकम येवप आनी तें हांवें मोडप हें डिफरंट थिंग।
आनी घोवा कडल्यान घेवन मोडप हें डिफरंट थींग. अशें ना की एवरी टायम हात करपाक पडटा, दी म्हाका हें घेवपाक जाय तें घेवपाक जाय अशें एक्सप्लेन करून मागपाक पडटा अशें ना. बट स्वताहून तूं कितें जोडटा आनी स्वताहून मोडटा तितून एक डिफरंटूच खोस अशें आसता, डिफरंटूच उमेद आसता. सो ती उमेद एक 3 वर्सां पयलीं म्हाजें हें सगळें जें आसा पळय जोडप आनी मोडप हो जो प्रोसेस आसा पळय तो म्हाजो खंय तरी सुटलेलो. म्हळ्यार जोडप आनी मोडप हो जो प्रोसेस आसा पळय न्हू तो हांवें खंय तरी तेजी साथ सोडलेली. तर आतां आयच्यान म्हणल्यार एक 4-5 दिसां पयलींच्यान ती वेगळीच जी खुशी आसता पळय न्हू, हांव जोडटा आनी हांव मोडटा म्हणपाची ती खुशी म्हाका परत मेळ्ळी आसा. सो बरें दिसता. आतां अशें दिसता हातीन कितें आसलें की ना, जेन्ना आपलें म्हणून कितें आसता पळय तेन्ना अशें दिसता की हां म्हाजे कडेन आसा चल या, हां म्हाजे कडेन आसा हांव करता अशें म्हणपाक ती वेगळीच उमेद आसता, वेगळी खुशी आसता. आतां अशें ना की हांव घरा कडेन आसतालें सो म्हाजे कडेन कांय घडनाशिल्लें अशें ना, आसतालें भरपूर आनी अशें केन्नाच कांय खंयच्याय वाटेन कमी पडूं ना. बट आपलें म्हणून जें कितें आसता पळय जेन्ना आपूण जोडून मोडटा पळय न्हू तेन्ना ते एक वेगळीच अशी उमेद आसता न्ही. सो म्हाजें बी तशेंच आशिल्लें, घरा कडेन बसून कितें करपाचें, म्हाजें म्हणून कितें तरी जाय. आमी घोव जोडटा तें कमी पडटा अशें ना, तो जोडटा जें कितें आसा तें सगळें तोच पळयता तोच करता. बट आपल्यान जोडून मोडप बीन एक वेगळीच उमेद आसता न्ही. सो म्हाका ती उमेद जें हांव पयलीं करतालें पळय जोडपाचो आनी मोडपाचो प्रोसेस जो हांव करतालें पळय तो म्हाका परत फील करपाक जाय आशिल्लो, म्हाका त्या प्रोसेसान परत देंवपाचें आशिल्लें. सो ताका लागून ही युट्यूबाची जर्नी जी आसा पळय न्हू हांवें स्टार्ट केली. आनी अशें ना जो प्रत्येक जण युट्यूबान इतले एफर्ट घेता तो फक्त आपल्याक नेम एंड फेम मेळोवपा खातीर ना, ताका खंयच्यान तरी अशें आसताच की ना म्हाका बी कितें तरी इनकम येवपाक जाय अशें म्हणून. सगळे इनकमा खातीरच स्ट्रगल करता युट्यूबान भितर. सो इनकम येतकीर तें एक हॅप्पीनेस मेळटा पळय तें वेगळेंच आसता. तर फायनली हांवें बीन अशें लोकांले व्हिडिओ पळयतालें पळय न्ही हांव म्हाजो फर्स्ट पेमेंट येयलो म्हाजो फर्स्ट पेमेंट तेन्ना म्हाकाय बी दिसतालें म्हाजो फर्स्ट पेमेंट केन्ना येतलो, हांव केन्ना रिवील करतलें म्हाजो फर्स्ट पेमेंट येयलो म्हणून. सो तें अशें थिंकींग आशिल्लें पळय तें आयज फायनली सक्सेसफूल जालें आनी हांवूय बी आयज तुमच्या मुखार म्हाजो पेमेंट फर्स्ट पेमेंट येयलो हें जें सेंटेन्स आसा पळय तें रिवील करता. आतां एक्झॅक्ट पेमेंट कितलो येयलो तें तर सांगपाक शकना, बट मिनिमम येयलो जितलो येवपाक जाय आशिल्लो तितलो. बरें दिसता मनांतल्यान. तर आतां न्ही सांजची 4:30 सुमार जाल्या आनी आतां तुमी म्हणटले हांव रेडी बी जाला तर तुमकां रिवील करपा खातीरच रेडी बी जाला का म्हणून. तर ना आमी जस्ट आयल्यात. तर आतां फर्स्ट पेमेंट येयला म्हणटकीर सेलेब्रेशन करप तर आसाच. तशेंच न्ही खूब दीस पयलीं 4-5 दीस पयलीं पेमेंट येयलो सो 1-2 दीस तितूनच गेले म्हाजो पेमेंट येयला ती तेच गुंगेन भितर गेले. आनी आतां अशें खूब दीस जाले चिंत्ताली तेज्या फाटल्यान 1-2-3 दीस जाले चिंत्ताली की चल कितें तरी सेलेब्रेशन करया अशें म्हणून. तर फायनली म्हटलें चल आयज या अशें म्हणून. घरा कडेन न्ही गरमेन रांदपा बिनपा पयलींच बेजार येता आनी तेज्या वयर आयज संडे हक्काचो संडे. तर म्हटलें चल आयज सेलेब्रेशन जें आसा पळय तें करया म्हणून. तर आमी दोगूय जाण गेल्लीं जेवपाक असोळणा गेल्लीं. सेकेंड ऑल टायम फेवरेट आमचें सिमेन्स नेस्ट. तर थंय गेल्लीं, थंय वचून आमचें लंच बीन जें कितें आसा पळय न्हू तें करून येयलीं. आतां आमी खंयी वचप आनी शूट करप ना अशें तर केन्नाच जायना. तर थंय गेलीं म्हणटकीर शूट हें केलाच तुमच्या खातीर. सो हेज्या फाटल्यान तेजे क्लिप्स आसा पळय ते एड करतले. चड कांय अशें मोठें सेलेब्रेशन करूं ना आनी व्हिडिओ बी आसा पळय तो मातसो शूट केला. आतां खंयी वता सेलेब्रेशन टायम म्हणटकीर मातसो एक मी टायम जाय आसता न्ही. एक असो सदांच तेच शूट करता, एडिटींग करता, घरा कडेन रांदप जेव हेज्या पासून मातशी एक सुटी जाय आशिल्ली म्हणून भायर गेली. सो तितूनच मातशे थोडेशे क्लिप्स जे आसा पळय ते शूट केल्या, तुमकां दाखयता हेज्या फाटल्यान मागीर. तर गेल्ली जेवपाक गेल्ली, आयली उदोळ गेल्ली 11:30 सुमार भायर सरलेली. पळय म्हाजो फर्स्ट पेमेंट येयलो. तुका कशें दिसता? थँक्यू स्पेशली तुगे सबस्क्रायबराक आनी व्ह्युअर्साक. थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस मी. तर तुमकां सगळ्यांक पयलीं म्हटल्यार थँक्यू. एक्चुली व्हिडिओ स्टार्ट करतनाच तुमकां पयलीं थँक्यू म्हणपाक जाय आशिल्लें बट तेन्ना विसरलें. तर आतां म्हणटा थँक्यू म्हणून तुमकां सगळ्यांक. तुमी तुमचो इतलो इम्पॉर्टंट टायम जो आसा पळय तो काडून म्हाजे व्हिडिओज पळयता. इतले तुमचे बिझी शेड्युलांतल्यान तुमी टायम काडटा म्हाजे व्हिडिओ पळोवपा खातीर. डेली तुमी 20-25 मिनटां म्हाजेर इन्वेस्ट करता. सो तुमी म्हाज्या खातीर टायम काडटा म्हणूनच म्हाका हो आयचो पेमेंट जो आसा पळय न्हू तो येवपाक फावो जालो. तर तुमकां सगळ्यांक थँक्यू पयलीं म्हटल्यार. आनी हेज्या फाटल्यान आमी जे सेलेब्रेशनाक गेल्लीं म्हणल्यार असोळणा जी गेल्ली पळय न्हू ते क्लिप्स जे आसा म्हणजे हेज्या फाटल्यान हांव एड करता. तुमी पळोवन घेयात आमचें सेलेब्रेशन आमी कशें केलें तें. बारीकशें सेलेब्रेशन, इतलेंशें, चड व्हडलें कांय ना. सगळ्यांक थँक्यू म्हटलें. तुका बी थँक्यू. तुवें बी
मागे 50% रोल आसा तुगेले 50% रोल आसा तो जालोच आणि मोटिवेट बी तुवेंच केल्लें न्ही यूट्यूब स्टार्ट करपा खातीर. सो तुका बी थँक्यू सो मच. पयलीं तुका थँक्यू, मागीर व्हिवर्सांक बी थँक्यू आणि मागीर सेल्फ थँक्यू, कित्याक हांव बी इतले एफर्ट घेता एडिटींग, अपलोडींग, शूट करप सगळें करता म्हणून स्वता खातीर बी थँक्यू म्हणपाकच जाय न्ही. इतले एफर्ट घेता आणि असो खूबसो टायम येता जेन्ना व्हिडियोज डावनार वता, सबस्क्रायबर वाडना, म्हणल्यार यूट्यूब पेमेंटाची जी पॉलिसी आसा पळय न्हू ती हांव फुलफील करपा पावना, तेन्ना एवरी टायम होच मोटिवेट करता. हांव डिमोटिवेट खुबदां जाता, नेगेटिव्ह कमेंट्स बी येता तेन्ना जायना, बट अशें जेन्ना हांव एफर्ट्स घेता आनी ते एफर्ट्स जितले घेता पळय तितले म्हाका रिटर्न मेळना पळय तेन्ना डिमोटिवेट बी खूब जाता. तेन्ना मागीर होच करता ना सदांच व्हिडिओ तशेंच वयतले अशें ना न्ही, केन्ना केन्ना वतले न्ही कमी बी ना अशें म्हणून मागीर होच म्हाका मोटिवेट बी करता. तर कशें जावं एफर्ट्स घेतले शिवाय कांय मेळना. फायनली पेमेंट येयलो आणि होप करता की असंच मुखार बी पेमेंट येत रावतलो, वाडत रावतलो, इन्क्रिमेंट हो एवरी मंथ येतलो असं म्हणून. तर चलात तर तुम्ही मुखारलो व्हिडिओज आसा पळय तो पळोवन घेयात आणि मागीर मेळया थोड्या वेळान. थँक्यू. तर न्ही आमी एक्झॅक्टली 11:30 वयतली अशें म्हणून सो हांव आनी गडबड करून भायर सरला आणि आतां एका पळय एक वाटेन फोन, एक वाटेन शूजां लेसी आनी ती बी त्या भशेन घालूं जाय लेसी बीन शूजाक. कितें करता आपणा भशेन आनी म्हाका हांगसर घामा पावळे वता, बसपा बेजार न्ही, घामान हें जाता म्हणून बेजार येता गरमेक. या सॉक्स बी घाल मरे. हॅलो. तर आता न्ही आमी भायर सरल्या, टायम जाला 12:05 आसा आणि जशें की तुमकां आतांच सांगलें आमी सुसेगाद शूजां लेसी बी घालून सगळें करून सुसेगाद भायर सरल्या. भायर कितल्यांकय सरपाचें असो 11 आसूं 11:30 आसूं लेट जाल्यार बी आमी सगळीं सुसेगाद करतात. सुसेगाद लेसी बी घान शूजाचे शूज बी सा निवळ बी करून घालून येतात. पहिली तयारी करना आमी कसलीच. जेन्ना शूज जेन्ना पळय शूज धुल्ले पळय न्हू तेन्ना हांवें सांगलें की हे कर रे शूजां लेसी बी घालून दवर, खंय वचपा टायमार मागीर गडबड जाता न्ही अशें म्हणून. नाल्यार ना आसूं मागीर पळोवया कर. आनी आयज घातलें हांवें म्हणलें अरे लेट जाता दुसरे शूज घाल म्हणल्यार ना तेच घालपा जाय. हरशीं ते हे शूज जे आसा पळय ते चड घालना आनी आयज हेच शूज घालपा जाय म्हणपा लागलो. तुमी म्हणटली आमी आतां खंय वता काय म्हणून. तर आमी आतां वयता सेलेब्रेशन करपाक. जशें की तुमकां सांगलें हांवें आतांच की आमी न्ही म्हाजो फर्स्ट पेमेंट आयला पळय न्हू तेजे एक बारीकशें सेलेब्रेशन करपा खातीर वता. पेमेंट बी बारीकसो आयला सो तेका लागून बारीकशें सेलेब्रेशन. जेन्ना पेमेंट मोठो येतलो तेन्ना मागीर मोठें सेलेब्रेशन करपाक जाता न्ही. अशें प्री प्लॅन अशें कांय नासलें. घरा कडेन ह्या दिसा खूब गरमी जाता न्ही. हो म्हाका सकाळीं म्हणपा लागलो भायर सरलो तेन्ना नुस्तें कितें घेवन येवं काय. म्हळ्यार तूं हाड आनी तूं कर, म्हाज्यान जायना म्हणलें करपाक. सकाळ फुडें ब्रेकफास्ट, दनपारचें जेवण, रातचें जेवण साक गरमेन नाका जाता सारकें आनी स्वेटींग जावन न्ही सामकें हातपाय बी थरथरपा लागता इतले सामकें हें जाता. आनी कितें तर नळ्याचें बी घरा न्ही घरा कडेन बी मातशें तितली गरमी जायना, जाता बट तितली जायना. बट आमकां स्लॅपाचेर सामकी गरमी येता आनी रातभर एसी रावता न्ही सो तेका लागून सकाळ फुडें उठलें की चड गरमी येता. म्हणून हांवें एका म्हणून म्हाज्यान जायना अशें म्हणून. मागीर हांवेंच म्हटलें चल म्हाजें पेमेंटाचें सेलेब्रेशन बी बाकी आसा न्ही सो आयज आमी या आनी सोमतें 2 in 1 जातलें. म्हाकाय बी थोडोसो रेस्ट मेळटलो, कामांतल्यान सुटी मेळटली आनीक सेलेब्रेशन बी जातलें अशें म्हणून. तर इतलोसो पेमेंट येता इतलेशा पेमेंटांतले पयशे मोडून सेलेब्रेशन चड ना. आनी हांव अशें म्हणना की हांव पेमेंट येता पळय न्हू तो सगळो तसोच दवरतलें जावं मोडपा ना सगळें खर्च होच करतलो. म्हणल्यार म्हागेलें आतां सेलेब्रेशन म्हणल्यार तेन्नाय बी तेणेच पयशे मोड अशें म्हणना. हांव जें जोडटा पळय न्हू तें म्हाजेर स्वता खातीर मोडपाक लागून जोडटा. अशें ना की गांठीक बांदून दवरपा लागून जोडटा अशें ना. जे कडेन म्हाका मोडपाक दिसता ते कडेन हांव मोडटलेंच पयशे. तितून कितें तर जोडप कित्याक लागून तर ते मोडपा खातीरच जोडप न्ही. सगळेच पोटा खायनासतना आपल्याला सगळे ड्रिम्स आहा ते तशेंच दवरून जर पयशे गांठी मारपा लागले कशें जातलें. कितें उपयोग जोडून. तुम्ही कमेंट करून सांगा कितें तें रायट ऑर रॉंग. ते घरा खर्च बिर्च कितें आसता तें सगळें तूच करता. हांव कांय करना न्ही सो ते हांव आतां कितें केलें म्हाका जे कडेन मोडपाक दिसता ते कडेन मोडपाचें. तुका जाय जाल्यार तुजेर बी मोडपाचें.
चला तर या आता सध्या आम्ही खंय पावले धापटा पावली काणकोण पावना अजून जे कोण आता ह्या सायडीच्या तांकां खबर आसतली धापटा शेळी गालजी बाग म्हणल्यार खंय ते सो जांकां कोणाक खबर ना तांकां सांगता अजून काणकोण पावना आता मातशें रावन एक 5-10 मिनटान काणकोण पावतली आणि मागीर न्ही डायरेक्ट आता तुमकां असोळणा पावले की मेळटा आता पळोवया ट्रॅफिक कशें आहा ते आयज संडे न्ही ट्रॅफिक खूब आसता ताका लागून मातशी बेगीन भायर सरलेली आमी 12 जाता हा चडान चड भायली गाडी हय सगळे केरला पासिंग आणि महाराष्ट्रा पासिंग चड गाडयो आसा रोडार तर मागीर असोळणा पावले की मेळटा तुमकां इतलो बेजार येयलो विचार नाका म्हाका सांग बसले कडेन न्ही येवपा लागले आता इतले ट्रॅफिक जाणा मुखार आणि आमी उदोच्यान ही तरी स्पीड आमगेली बरीच आसा उदोच्यान इतले स्लो चलत गेल्या तरी येन्ना म्हळ्यार असोळणा पावता आशिल्ले इतले आनी आतां आमी कुंकळ्ळेत आसा 1 जालें 5 मिनटां हा एकाक एक्चुअली आमी 12:30 पावपा आशिल्ली असोळणा आनी आजून कुंकळ्ळेत इतले ट्रॅफिक मागीर तुमकां सांगता घाट स्टार्ट जालो पळय न्हू खंयचो घाट रे तो करमल घाट जो स्टार्ट जाल्लो पळय न्हू तेन्ना जे गाडये फाटल्यान आमी आशिल्ली पळय न्हू तेच गाडये फाटल्यान ना ओवरटेक करपाक मेळटा ना गाडयो मुखार वता एक ल्हान रॅली काडलेल्या भशेन गाडयो वता इतले ट्रॅफिक सारकें आनी आतां हांगा पळयात कुंकळ्ळे अरे कुंकळ्ळे हरशीत कितले ट्रॅफिक आसता तुमकां तर खबरच आसा आनी तुमी चिंता ह्या टायमार आनी इतले घाटार बी ट्रॅफिक हांगा कितले आसतले ते इतलो कंटाळो येयलो सारको मुखारल्यान अश्यो बी गाडी येता आनी ह्यो गाडी अश्यो उदोच्यान ह्याच स्पिडीन सो फायनली ट्रॅफिक जे आसा पळय ते रिलीज जालें आनी गाडी जी आसा पळय ती गाडये भशेन चलोवंक मेळ्ळी तर हांगच्यान ही सगळी रेस्टॉरंट्स जी आसा पळय ती स्टार्टिंग इज फर्स्ट अम्ब्रेला आणि हे सगळी ही लायनीन आता पयलीं ह्या सायडीच्यान पार्किंग बीन खूब प्रॉब्लेम जातालो आतां मातसो बरें आसा न्ही रे तेंच्यांनी अशें करून ह्या सायडीच्यान सगळें माती घालून पार्किंग बी केलां बेसायम्स बरें त्या सायडीच्यान उदक पळय स्टारलाइट सो आमगेले लास्ट सिमेंट्स नेस्ट सो फायनली आमी पावली आनी आमी पयलीं कॉल केल्लो म्हणून आमकां न्ही ह्या रिवर सायडीचे टेबल जे आसा पळय न्हू ते मेळना जाल्यार तशें मदीं खंय मेळटा आशिल्लें हो व्यू मस्त दिसता उठ रे मातसो सायडीन सर रे व्यू पळय मस्त दिसता आपुणूच कॅमेरान येता हो काय बरो व्यू पळय मस्त सारको तर फूल आसा संडे न्ही सामकें फूल आसता आनी मेन थींग म्हटल्यार आमकां न्ही सकयल मेळूना सकयल आनी चड बरें दिसता उदक सारकें तेक्कोन अशें न्ही तर रिजर्व दवरिता पळय न्हू ते वयरूच दवरता खंय ताका लागून आमकां वयरूच मेळटा आणि हे मनशाच्या तोंडावून व्हडले किंगफिश आपणाच्या व्हडले हेका पळयात हांगासर मी टायम स्पेंड करता आत्ता जस्ट आयला हांगच्यान देंवून गेला आनी वचून उदकां बसला हां जालें आमचें जेवण बीन टायम 2:30 जावपायली 2:25 जाली मस्त असो व्यू म्हाका
हो व्यू मेळटा म्हणून न्ही आवडटा. आनी हे न्ही हांगसर तेंचे पार्किंग त्या सायडीन आवडटा सगळें पार्किंग. सो आमी येयले तेन्ना पार्किंग फूल आशिल्लें ताका लागून आमी रस्त्यार दवरल्या गाडी. हे पळयात कितलें मस्त अशें तें बरो आसा व्यू. सो आफ्टर लंच मॅन्डेटरी आईस्क्रीम फ्रॉम अमूल. आम्ही पिना. तर ह्या स्कुलाक तेकून खंयचें स्कूल आहे कुंकोळीम युनायटेड हायस्कूल. सो ताका तेकून अमुलाचें एक हें आहा. सो थंय एवरी टायम जेन्ना असोळणा वता पळय न्ही जेवपाक तेन्ना येता आसतना थंयच्यान सिमेंसान आयस्क्रीम खावप ना, हांगा येवन आयस्क्रीम घेवप. तर आतां आयस्क्रीम खायत खायत वचपाचें. तर पावली आमी घरा. आनी हेंका दोगांयक पळय हे न्ही हांगा बसलेले ह्या चेरा कडेन जाल्यार हो ताका आपोवन घेवन गेला हांग यो करून. आनी पळय आनी दोगांय पळय कशी मस्त जाता ती. मागीर लियांव पडटा ते गेली. ताका जाता गरम सामकें तें जमणीरच पडटा. आनी हो ते येयले हेगे टायमपास बरो जाता. हूं करूं कितें सांग ताका. आं वयतना वाडून बी गेले ताका आमी. इतलो लेट जातालो स्टील ताका वाडून बिडून गेल्ले. आनी ताका लागून हांव न्ही शीत बी एक्स्ट्रा करून दवरता. सकाळचें शीत जाय, दनपारां शीत जाय, सांजचें शीत जाय, रातचें शीत जाय. दोगांय टायमपास करता. सो गरमी जाता म्हणून भायर येवन बसलेली. इतले वेळ AC नाशिल्ली. मागीर थंय बी बरो घमघमीत वारो मारतालो. सो आतां न्ही गरमी जावूं लागली म्हणून भायर येवन बसल्या. तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो तुमकां कसो आवडलो काय ना आवडलो तो सांगात. आनी तुमी सगळीं जाणां म्हाका कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटली म्हणून म्हाका खबरच आसा. तर तुमकां तुमी जे कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटली ताका पयलींच हांव थँक्यू बी म्हणटा. चला तर मेळया फाल्यां आनी एक असो इंट्रस्टींग आनी नवो असो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय. बाय बाय माऊ. बाय बाय म्हण गो. बाय बाय म्हण. बाय बाय म्हण. बाय बाय म्हण. बाय बाय म्हण गो. म्हण गो. बाय म्हण गो. म्हण गो. म्हण गो. ते न्हिदांक आसा. दोळे बी ओपन जायना तेजे. दोगांयक पळय कसली मस्ती मारला ती. बाय बाय.